स्टार्ट. कुडचडेच्या म्हणजे पत्रकार भावां येवकार, आयची ही खास पत्रकार घेवपाक म्हाजे बरोबर आसात. आमचे बाळकृष्ण म्हळ्यार पेंटी वडाळकर कावन्सिलर आसात, एक्स कावन्सिलर पुष्कल सावंत आसात, आदित्य देसाय आसात आनी कौस्तुभ बिसो आसात. ही पत्रकार परिशद घेवपा फाटलें कारण की फाल्यां 6 तारखेक विजय सरदेसाय हे कुडचड्या हांगा येवपाचे आसात आनी विजयान जशें सांगलें की संडे डायलॉग आपूण सुरवात करतलो म्हणून, आनी ताची सुरवात ही कुडचड्यांतल्यान जाता. हांव सदांच म्हणटा की कुडचडे एक अशें पवित्र भूंय जांगा सगळे तरेची देवळां आसात आनी सगळे तरेचे जे आसात. म्हणजे आमी एका सायडीन पळयलें जाल्यार भीमराव आंबेडकर ताणें संविधान बरयल्लो तो तुमकां पुतळो दिश्टी पडटलो आनी दुसरे सायडीन तुमकां छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो दिश्टी पडटलो. ह्या जाग्या वयल्यान सदांच बरी सुरवात जाता म्हणटात आनी सुरवात करपाक विजय सरदेसाय फाल्यां 5 वरांचेर हांगा येतले. ताजी पुराय रूपरेशा पुष्कल बाब सांगतलोच. पूण हो प्रोग्राम करपा फाटलें कारण इतलेंच की ज्या वेळाचेर विजय सरदेसाय अधिवेशन 18 दिसाचें आसलें तेन्ना संपूर्ण जे तालुका आसा त्या सगळ्या तालुका भितर ताणें दिल्ली दरबार म्हूण आपलो स्टार्ट केल्लो. त्या दरबाराक काणकोण तालुक्याक जालो, फोंडा जालो, मागीर मुर्मुगांव जालो, त्या सायडीन सत्तरी म्हणजे सत्तरी तालुक्याक जालो, दिवचल जालो, बाकी सगळ्या वाठारांत म्हणजे स्वता तिसवाडी भितर पणजी जालो, सालसेती भितर जालो. पूण कुडचड्यार बी ताणें प्रयत्न केलो की एक दरबार लोकांलो हांगा भरचो, जेणे करून लोकांल्यो समस्या आयकून घेवच्यो आनी त्यो आवाज विधानसभेक बाकीच्याय ज्या मतदारसंघाचे आसा किंबहुना तालुक्याचे जशे विजयान मांडले तशे ह्या कुडचडेच्याय मतदारसंघांतले मांडचे असो तांचो एक हावेस आसलो. पूण कांय तारखेच्यो जुळवाजुळ जुळना, ताका लागून हांगा येवप शक्य जालें ना. म्हणटकच पिंटी बाबा आसात पुष्कल बाबा ताणें आग्रह केलो की संडे डायलॉग जर तूं सुरवात करता जाल्यार ताची सुरवात ही आमच्या मतदारसंघांतल्यान जावची. आनी ताचोच एक संडे डायलॉगाचो प्रयोग म्हूण आयज फाल्यां विजय सरदेसाय येवपाचो, ताका वेलकम करपाक ते आयिल्ले आसात. हांव मागतां की आनी पिंटी बाबान बाकीचे ते कशी रूपरेशा अशें सांगची. नमस्कार पत्रकार भावांक आमच्या विकास बाबान सगळ्यांक वेलकम केल्लें आसा. काही दिसां पयलीं जेन्ना अधिवेशन चालू जाल्लें तेन्ना पुष्कल बाबान ताजे वांगड्यान एक विजय बाब जे जनता दरबार घेतालो तो एक कुडचड्यार विजय दरबार घेवचो, जनता दरबार घेवचो म्हणून एक रिक्वेस्ट केलो. पूण टायम तेन्ना पावलो ना म्हणून ताका लागून ते काही कारणां लागून ते पोस्टपोन करपा पडलें. सो अधिवेशन खूब लांबलें. अधिवेशना नंतर आतां हे पयली सुरवात जी जाता ती कुडचड्यार जाता आनी पुष्कल बाब आनी आमी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन विजय बाबाक रिक्वेस्ट केलो की एक कुडचड्यार सुरवात करया. कारण कितें आसा की खुबश्या जाणांक ग्रिवन्सीस आसता, खुबश्या जाणांचे डिफिकल्टीज आसता, प्रॉब्लम्स आसता. आमी हें लक्षांत घेवपा जाय की लोकांचे प्रॉब्लम सोडोवपाचो, प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे किंवा जाता तितले ते प्रॉब्लम हायर लेवल पर्यंत पावोवपाचे, कशे भशेन पावोवपाक जाता हें आमचें ध्येय आसपाक जाय. ना की कोण पावयता, कोण कितले पॉलिटिक्स करता हें आमचें इंट्रस्ट आसपाक जायना. ते कोणें समज जर तर केलें आनी लोकांचे जर तर डिफिकल्टीज आनी प्रॉब्लम जर तर खंय वयल्या लेवलाक पावोवपाक जर तर कोणी आमकां हेल्प करता आनी पावयता जाल्यार ताजे सारकी आनी गोश्ट ना. कित्याक फायनली आमकां लोक जे निवडून दिता ते लोकांची कामां करपाक आनी लोकांक हेल्प करपा लागून निवडून दिता. ती कोणाच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी कशी जाता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हाका तरी. म्हणून आमी विजय बाबाक रिक्वेस्ट केलो की आमचे कुडचड्या वयल्यान चालू करया. आनी इट इज अ सिंपल थिंग. लोकांनी मिसअंडरस्टँड जावन घेवचें न्ही. देर इज नो पॉलिटिक्स, नथींग पॉलिटिकल. हें इतलेंच की विजय बाब हांगा येता आनी हांगा लोकांच्यो ज्यो कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो लोकांक फ्रिली ओपनली थंय उलोवपाक ताका मेळटल्यो. तातूंत भितर जे इजी आसा थंयच्या थंय तो आपल्या लेवलाचेर करपाक शकता त्यो थंय आपल्या लेवलाचेर सॉल्व करून दितलो. ज्यो वयल्या लेवलाचेर व्हरपाक जाय त्यो वयल्या लेवलाचेर व्हरून तो फक्त व्हरून थंय दवरपा ना. ताणें आमकां सांगले भशेन तो पाठपुरावो करून ते जाता तितले ताजेर सॉल्व करून तांकां रिजल्ट दिवपाचो प्रयत्न करतलो. हाजे भायल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बी ताणें केला. सो ताका लागून आमी तांकां खरें एप्रिशिएट करता. आनी हें आमच्या कुडचड्या वयल्या लोकांक हो लाभ मेळचो. कुडचड्या वयले जे लोक आसा थोडे कितें आसा हांगा ओपोजिशन आनी हें तें म्हणटात तांची कामां जायना म्हणटा. सो असले लोकांक ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ही बेस बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की आपले जे कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो मांडून सरकारा पर्यंत पावोवपाक किंवा हायर लेवला पर्यंत पावोवन त्यो सॉल्व करून घेवपाक ही बेस बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. म्हणून सगळ्यांक हांव एक सगळ्यां कडेन मागणी करता, रिक्वेस्ट करता
की हातूंत कसलोच पॉलिटिकल हें धरनासतना, कोणाचोच पॉलिटिकल हेतू ना, कसलोच पॉलिटिकल इंट्रस्ट धरनासतना प्रत्येकान कोणाक डिफिकल्टी आसा जाल्यार हांगा येवचें आनी फ्रीली ओपन मायंडान आपले कितें डिफिकल्टीज आसा जाल्यार सांगच्यो. आमी कोणाचे कंप्लेन्स कर म्हणून सांगना, कोणाचे अगेन्स्ट उलय म्हणून सांगना. इट इज ओन्ली द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लोकल पब्लीक किंवा भायले कोणी सरावंडींग आसा तांकां सपोज कितें डिफिकल्टी त्रास आसा तांणी हांगा येवन मांडपाक जाता आनी जाता त्या परीन प्रयत्न करून विजय बाबांका तें सोल्युशन ताजें दिवपाक पळयतलो अशी आमकां खात्री आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एकदां रिक्वेस्ट करता की फाल्यां सांजेच्या 6 वरांचेर ASN गॅलेक्सी ह्या हॉलान ओल्ड बोरकार सुपरस्टोर आशिल्ल्या ताजे वयर मुजरत येवचें आनी आपलें कितें आसा तें आपलें हें व्यक्त करचें. देव बरें. प्रेसवाल्यांक सगळ्यांक नमस्कार. आज ही मुद्दम प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आमी जेन्ना फाटली एक गेल्या म्हयन्याक जेन्ना विजय सरदेसाय एप्रोच जाल्ले की आमी तेंचो तो कुडचड्यार म्हणल्यार अख्खी गोंयचो जो तेजो ओपोजिशन जशें मांडटात विशय जो एसेंब्ली भितर तशें तांणी मांडले त्यो पळोवन आमकां एक अपेक्षा जाली की आमचे जे कुडचड्या वयले जे कितें विशय आसा ते एसेंब्ली पर्यंत पावचे, ते प्लॅटफॉर्माचेर ते लोकां पर्यंत म्हणल्यार ताका सारकें तेजें सोल्युशन येवचें हे विशयाचेर आमी तांकां मेळयले. आनी तेन्ना तेणें आमकां सांगलें की अशें जनता दरबार कुडचड्यार घेवया. ते कांय कारणामुळे तो तारखेचे त्यो मॅच जाल्लो आमचे आनी तो जालो ना. तेजे नंतर आमी आतां परत तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी कुडचड्यार या, कुडचड्याचे विशय जे लोकांचे खुबशे विशय आसा ते सॉल्व करा. सगळेच विशय सॉल्व जातले पूण ते प्लॅटफॉर्माचेर मांडून ते लोकांक नजरे मुखार जे विशय मांडले, ज्यो गोश्टी केन्ना लोकांक खबर ना त्यो ओपोजिशन ह्या नात्यान त्यांनी ज्यो मांडल्यो ते खरें एप्रिशिएट करपा सारकें. आनी त्या खातीर ताका आमी कुडचड्यार येवचें अशी रिक्वेस्ट केलें. तेच उतरां आमकां मान दिवन तेणें आमकां डेट दिली, डेट फायनल केली आनी तो फाल्यां कुडचड्यार येता. कुडचड्यार येता. पयलीं म्हणल्यार 5 तो आमच्या म्हादेवा देवळांत देवाक नमन करून तो आमची पिरा देवळांत पिराची दर्शन घेतलो. तेजे नंतर आमी हांगा मिटिंगेची सुरवात करतले. हांव कुडचडे लोकांचे कडेन मागता की तुमचे अशे कितें विशय आसा जे खंय पावले ना, खंय अडखले म्हळ्यार ते माध्यमांतल्यान विजया सांगून तेजे माध्यमांतल्यान विजय बाबा सांगून त्या माध्यमांतल्यान ते एसेंब्ली पर्यंत ना ते गव्हर्मेंटा सरकारा पर्यंत पावून ते सुटाव करपाचो प्रयत्न तर आमी करया हें तुमचे कडेन मागता. आनी तुमी तुमचे कडेन मागता की तुमी फाल्यां मिटिंगेक येवची म्हणून. धन्यवाद. नमस्कार सगळ्यांक. सो कुडचड्यार जशें म्हाका तेणी सांगलें की विजय बाबा येवपाचो आसा म्हणून. सो वॉट हॅड हॅपन्ड इज पयलीं तांकां सगळ्यांच्यानी पयलीं क्वेश्चन केलो की म्हणल्यार तुमी पॉलिटिक्स करपा येता काय नॉन पॉलिटिकल. सो म्हाका तांणी सरळ सांगलें की दीस इज नॉन पॉलिटिकल. आमी म्हणलें लोकांतले प्रॉब्लेम जे आसा ते अंडरस्टँड करपा येता. जशें आमी पयलीं सावन इश्यू घेतल्यात जे रेग्युलर न्यूजपेपर रिडर्स आसा तांकां खबर आसतलें जेन्ना बेळगांव रस्त्याचो प्रश्न आयिल्लो तेन्ना म्हाका कुडचड्यार लोकांनी रिक्वेस्ट केलें की नितीन गडकरी जो आसा तो गोंयांत येवपाचो आसा, तुमी आमचें जें निवेदन आसा तें व्हरून दिया म्हणून. सो तशें आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करून पावयल्लें. सो विरेशा थ्रू आमी थंय पावयल्लें. अगेन परत मागीर ते टॅक्सेशना इश्यू जाल्ले तेन्ना म्हाका मॅसेज केली कोणी कुडचड्यासान तो रेज्यू जो आसा मिनिस्टर तो येवपाचो आसा, तूं वचून ताका मेळ थंय आनी आमचे जे टॅक्सेशनाचे ग्रिवियन्सीस आसा ते दवर म्हणून. सो डिस्पायट ऑफ मी बींग इन ओपोजिशन तरी हांव गेलो थंय तेणी म्हाका कांय प्रश्न विचारपाक दिलो ना. दॅट इज अ डिफरंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. बट आय मेड शुअर दॅट की बाबा हांव कुडचड्याक एक रिप्रेझेंट करता. आतां सिमिलरली म्हाका परत हांगा अपील केली त्यांनी की कुडचड्या वयले जे ग्रिवियन्सीस आसात म्हणल्यार आमी पळयल्या की रोडाचे इश्यू आसा, हांगा ते सिवरेज लायनीचे इश्यू आसा, तेजो करप्शन जाला, खूब कितें कितें जाल्लां हांगा. सो आमी म्हणलें बाबा एक एटलिस्ट येवन एक रिप्रेझेंटेशन तरी मेळचें. आनी जर कुडचड्यार लोकांक जर मेळटा की आपले ग्रिवियन्सीस जर लोकांक सांगपाक मेळटा हांगा की एसेंब्लीन तरी पर्यंत पावोवपाचें जाल्यार आनीक बरें जालें. जशें हो प्रोग्राम तेणी डिक्लेअर केलो म्हाकाय खूब लोकांनी फोन केले की आपण वचूंक आमी पावले तेजे फुडें फाल्यां येवपा आसा, आमगे अशें अशें प्रॉब्लेम आसा, आमी पावयले एसेंब्लीक, थोडे पावले थोडे पावले ना. ते पावले ना तें फाल्यां आमी येवं काय म्हणून. हांवें म्हणलें पळय तुमकां येवपा जाय बिंदास येवन विचारा म्हणलें कित्याक तुमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जातकीर जाता तितलें बरें न्ही. वाय आर यू कन्सर्न अबाउट युअर पॉलिटिकल लायन्स. अँड बिसायड्स बीइंग इन लास्ट इलेक्शन्स आमी सगळे जाण ऑपोजीट जरी फायट केल्ले बट दीस टायम लायक कुडचड्या वयले प्रॉब्लेम जे आसा ते पावपा जाय. आमी चडांत चड पावोवपाक ट्राय केले
आतां परत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळ्यांक कोण कोणाक विचारपाचें कितें मिस जालां सो डेफिनेटली लोकांनी येवन दवरचें. सो सगळ्यांक हांव इन्वायट करता की ज्यांचे प्रश्न विचारपाक ज्यांचे कितें इश्यूज आसात तेणी येवन विचारचें म्हणून. एक मिनिट